नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्वच्या या आयच्या या कार्यावळीत हांव गौरांग भांडिये तुमकां सगळ्यांक व्हडा काळजान येवकारता. इश्टानो, मुळात वाचन हे आमच्या बौद्धिक विकासाची बुनियाद जी आसा ती घटमूट करता. आमची नदर, आमचे विचार आणि दर एका गजाली कडेन पळोवपाची आमची जी नदर आसा ती तिका एक नवो आयाम फावो करून दिता. दर एक मनीस एक बरो लेखक नासतलो पूण प्रत्येक मनशा भितर एक बरो वाचक लिपिल्लो आसा. अशाच लेखकांचो, वाचकांचो सांगोड घडोवन हाडपा पासत कोंकणी वाचन विश्व सातत्यान वावर करीत आसा. कोंकणी साहित्यातल्या विंगड विंगड आंगाक स्पर्श करपी कार्यावळी या वाचन वर्गा अंतर्गत जातात. आयज अशाच एका कार्यावळीचो आस्वाद घेवपाक आमी हांगासर जमिल्ले आसात. आयच्या या कार्यावळीचो विशय जावन आसा कोंकणीतल्या अणकारीत कादंबऱ्यांचे आस्वाद. मुळात अणकार हो एक दोन भासांक जोडपी पूल. अणकाराच्या माध्यमांतल्यान फक्त साहित्याचेच न्हय जाल्यार विचारांचे आदान प्रदान जाता. अणकार साहित्याक एक बरी बसका फावो करून दिता. कोंकणीतले साहित्य जशें अणकारीत जावन हेर प्रस्थापीत भासांनी पावता तशेंच कांय भारतीय भासांतले प्रस्थापीत साहित्य कोंकणीत अणकारीत जावन आयिल्ले आसात. अशाच कांय वेंचीक कादंबऱ्यांचेर आयज या चर्चेत आस्वादन जातलें. देखून या चर्चेत आमकां वांटेकार म्हूण लाभल्यात बाय प्रतिमा गांवकार, बाय मानसी दाऊस्कार, बाय पल्लवी गोलतकार आणि बाय काजल पालसेकार. या कार्यावळीक जोड संयोजक या नात्यान म्हजे बरोबर आसात बाब गोविंद मोपकार. देखून कोंकणी भाषा मंडळाच्या सगळ्या वांगड्यांक, आयच्या या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक आणि ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ल्या सगळ्यांक हांव परत एकदा येवकारतां आणि आयच्या या कार्यावळीची सुरवात करता. सगळ्यात पयलीं आमच्या मुखार येता बाय प्रतिमा गांवकार. हांव प्रतिमाची थोडक्यात वळख करून दिता. प्रतिमान आपल्या BA BEdचे शिक्षण पर्वरेच्या विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयांतल्यान पुराय केल्लें आसा. कथा, कविता लेखनाची ताका सातत्यान आवड आशिल्ल्यान सर्जनशील लेखनाच्या मळार ते वावर करीत आसा. साहित्य संमेलन तशेंच सर्गेस्त अशोक सदानंद हांच्या यादिस्तीक घडोवन हाडलेल्या सर्तींनी ते सातत्यान वांटेकार जाता. विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयान घडोवन हाडलेल्या गोंय अस्मिताय दीस या एका दिसाच्या निबंध सर्तींत ताणें पयलें इनाम जोडिल्लें आसा. सध्या ते गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागात पदव्युत्तर शिक्षण घेता. आयज ते अस्ताव्यस्त बायलो या कादंबरीचेर आपले विचार मांडटले. चड वेळ वगडाय नासतना हांव मागतां बाय प्रतिमा गांवकार हाच्या लागीं की ताणें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. सगळ्याक बरी सांज जावन येता. आयच्या विशयाक धरून हांवें जे पुस्तक निवडला ताचें नांव जावन आसा अस्ताव्यस्त बायलो, बरोवपी सुनेत्रा जोग. ही कादंबरी मूळ इंग्लीश भाशेंतली जावन आसा. 2005 ह्या वर्सा लेखिका मालती राव हांणी डिसऑर्डरली वुमन ह्या नांवान हे पुस्तक उजवाडाक हाडले आणि त्याच पुस्तकाचो अणकार लेखिका सुनेत्रा जोग हांणी 2018 ह्या वर्सा अस्ताव्यस्त बायलो ह्या माथाळ्या खाला करून कोंकणी वाचकांक ती वाचपाची संद दिल्ली आसा. ह्या पुस्तकाक 2007 ह्या वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कारय फावो जाल्लो आसा. भारताचो आयज मेरेनचो कालखंड जर आमी पळयलो जाल्यार भारत हो पुरुष प्रधान देश जावन आसा. आमी पुरुष प्रधान समाजात रावतात. लिंग भेद हो जो विषय आसा तो भारत समाजान सहजतायेन आपणायल्ली गजाल जावन आसा. आदलो काळ आणि आयचो काळ जर आमी पळयलो जाल्यार ह्या गजाली मदीं आधुनीक काळान बऱ्यापैकी बदल जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. खुबश्यो सुदारणा जाल्ल्यो आमकां पळोवंक मेळटात आणि ही बऱ्याची गजाल जावन आसा आणि हे तितलेच खरें जावन आसा. पण अस्ताव्यस्त बायलो ही जी कादंबरी जावन आसा ती कदीम काळा सावन बायलांनी सोशिल्ल्या सोशीकपणाचो आवाज जावन आसा. अस्ताव्यस्त बायलो ह्या नांवा वेल्यानच आमकां त्या कादंबरेच्या कथानकाचो ठाव मेळटा. ह्या कादंबरेन बायलांच्यो पिळग्यान पिळग्यो ज्यो आसा त्यो पुरुष प्रधान समाजा खाला कसो घुसमटमाराचो स्वास घेत जगत आयिल्ल्यो आसा ते आमकां पळोवंक मेळटा. कादंबरेच्या कथानकाकडे थोडे भर घालता.
एखाद्या कादंबरीचे कथानक जर आम्ही खोलायेन समजून घेतली जाल्यार आमकां सगळ्यात पयली त्या कादंबरीच्या पात्रांची थोडे भितर वळख जावप गरजेची आसा. आणि ह्याच कादंबरीतली कांय मुखेल पात्रां म्हळ्यार शेषगिरी राव, ताची बायल वेंकुबाई, तांची चली कमला आनी तांचे पूत कृष्णा आणि गोविंद. दुसरे सुवातेर गुरुमूर्ती, ताची बायल नगम्मा, तांचे चली रुक्मिणी आणि रुक्मिणीचे चली इला. आणि कांय हेर पात्रां म्हळ्यार अमृताबाई, अचक्का, सुब्बी आणि सगुण्णा. ह्या कादंबरीचे कथानक म्हळ्यार साबार बायलांच्या जिणेचो प्रवास जावन आसा. आता हो प्रवास जो आसा तो साधारण प्रवास ना. आता साधारण कित्याक ना, तो एक संघर्षमय प्रवास जावन आसा. आता संघर्षमय प्रवास केन्ना जाता आणि कित्याक जाता हाचेर म्हजें मत अशें आसा की एखाद्या समाजान बांधून दिल्ल्या नियमा भितर जेन्ना एखादी बायल मनीस मर्यादित रावता तेन्ना तिची जीण जी आसा ती संघर्षमय जाता. ह्या कादंबरीच्या कथानकाचो आस्पाव घेतना आमी समाज आणि बायल ह्या नदरेंतल्यान पळोवया. सुरवातेक हांवें ह्या कादंबरीतलें एक पात्र घेतला ते म्हळ्यार वेंकुबाई. वेंकुबाई ही जी आसा ती शेषगिरी रावाची बायल जावन आसा. खूब स्वाभिमानी बायल आसा आणि सोंशीक बायल आसा. शेषगिरी राव जो आसा तो ह्या कादंबरीन एक स्वार्थी पात्र अशें चित्रायिल्लें आसा. तांकां एकूण 5 भुरगीं. चुकून सुद्धा एखादें भुरगें जर घरान रडटा आणि ताचो आवाज जर शेषगिरी रावा मेरेन पावता जाल्यार तो तिडकीन ताचो सगळो राग वेंकुबाईचेर उक्तायता आणि ती मोन्यांनी सगळें सोंसता. हे सगळें सोंसपाचे फाटलें कारण इतकेच की ताच्या समाजान तांकां एक अशी मान्यताय मानूक लायिल्ली आसा की जो मेरेन घोव आसा तो मेरेनच बायलेचें अस्तित्व आसा. घोव ना जाल्यार बायलेचें कांय अस्तित्वच ना. आमी एक वाक्य आसा की बायल ही चूल आणि मूल ह्या पुरती मर्यादित असता आणि ह्याच वाक्याची बऱ्यातली बरी देख म्हणल्यार ह्या कादंबरीतले वेंकुबाई हे पात्र जावन आसा. दुसरे सुवातेर हांवें कमला हे पात्र घेतला. कमला हे वेंकुबाईचे चली. ल्हानपणांतल्यान ताका भायर वचपाक मनाय आसता. बरी रीत, बऱ्या तरेन वागप, चलयेन सगळ्यो चाली रिती पाळप हे सगळे ताका शिकयतात. वासुदेव हो त्याचो ल्हानपणाचो मोगी. पण बापायक न्हयकार आशिल्ल्या कारणान बापूय ताची मान्यताय घेना आसतना ताचें लग्न गुंडाण्णा ह्या चल्या लागीं करून दिता. पिरायेच्या 12 वर्सांचेर ताचें लग्न जाता आणि लग्न जावन 6 वर्सां मेरेन जेन्ना ताच्या पदरांत भुरगें पडना तेन्ना गुंडाण्णा ताका ताच्या घरांतल्यान धांवून घालता. आता पिरायेच्या 21 वर्सांचेर ते बापायच्या घरा परत येता. ताणें आपल्या जिवितांत अशे कांय संघर्ष सोंसलेले आसात. पयलीं म्हणल्यार ताचो बालविवाह जाल्लो आसता. ताच्या उपरांत भुरगें जावप ना अशा बायलेक आमच्या समाजान वांज ह्या नांवान वळखतात. आणि तिसरें म्हणल्यार घोवान सोशिल्ली बायल. ह्या सगळ्या दडपणा खाला ताका आपली फुडली जीण जगप जी आसा ती कठीण जाता. आणि अशा जिणेचो संघर्ष ह्या कादंबरीत आमकां दिश्टी पडटा. कमलाचो ह्या कादंबरीत दिश्टी पडटा. तिसरे अमृताबाई. अमृताबाई जी आसा ती पळोवंक सुंदर आसा पण तिचे दुर्दैव हे की ताचो घोव जो आसा तो पिसो आसता. आता समाजाची एक मान्यताय आसा की घोव पिसो असल्यार म्हणजे घोव पिसो आसून लेगीत ती इतली बरी जीण जगता हे समाजाक खटकता. आणि म्हणून त्या समाजान तिका एक नाव दिल्लें आसता ते म्हळ्यार नायकीण. खरेपणी हे सत्य नासताच. म्हणजे समाज असो मानता की आमचो घोव जो आसता तो जर धाडदपट आसा जाल्यार बायल मनशेक मेकळेपणान जगपाची, श्रृंगार करपाची मेकळीक आसता. थंय जर घोव जर अपंगूळ आसा जाल्यार बायल मनशांनी अपंगूळपणाचे संवय घेवन जगप अशी विचित्रशी बायल मनशे कडेन वागणूक ह्या कादंबरीन केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. फुडले सुवातेर अचक्का आणि सुब्बी ह्यो 2 विधवा बायलो आमकां ह्या कादंबरीत पळोवंक मेळटात. ह्या कादंबरीतच न्हय तर आयच्या समाजात लेगीत आमी जर पळयतली
जाल्यार विधवा बायल जी असता तिचे जे शोषण असता ते सोंसपा पुरते नसता. आयज लेगीत कसलेय कार्य असू, जाल्यार ते देवाचे कार्य असू, लग्नाचे कार्य असू, आमी केन्ना पळयात विधवा बायल जी असता ती सदांच फाटी उभी आशिल्ली आमकां पळोवंक मेळटली. कारण ती थंय आसप वा नासप हातून कांय फरक आसना. कारण समाजान तिचे कडेच्यान सगळो अधिकार जो आसा तो काढून घेतलेलो असता. आणि ह्याच समाजाच्या सत्य घडणुकेक जे पडबिंब आमकां अचक्का आणि सुब्बी ह्या पात्रांच्या माध्यमांतल्यान हांगा पळोवंक मेळटा. फुडले सुवातेर सगुण्णा हे पात्र आसा. सगुण्णा हे पात्र हे चली सावळे आसा आणि पिरायेची 17 वर्सां पुराय जावन लेगीत ताका सोयरीगत मेळना. म्हणून ताचो बापूय जो असता आपल्या माथ्यावेले वजे ल्हव करपाक ताका आपल्या भयणीच्या घरा धाडून दिता आणि एका फारान 2 सवणी मारपाचो तो प्रयत्न करता. म्हणजेच भयणीच्या घरा धाडून दिले की ताचे वजे गेले अशें तो मानता. फुडले सुवातेर इला जे आसा हे ह्या घराण्याच्या पिळगेंचे शेवटची बायल मनीस ह्या कादंबरीन दाखयला. ह्या इला जे आसा ते आपल्या भावाच्या वेपारी वृत्तींतल्यान आपचे पुर्वजांचे घर जे आसा ते वाटोवपाचो प्रयत्न करता. हांगा आमकां एक समज दिसून येता की चली मनीस जेन्ना असता तेन्ना ताका बापायच्या प्रॉपर्टीचेर म्हणजे भाटा बेसाचेर कसलोच अधिकार आसना आणि ताचो भाव जेन्ना हे सगळे विकपाक वता तेन्ना ताका स्वताची रावपाची सोय करपा पासत हांगा खटपट करची पडटा. तर ही कांय पात्रां जावन आसात जांच्या माध्यमांतल्यान समाजाच्या सत्य घडणुकेची देख आमकां हांगा दिश्टी पडटा. ही कादंबरी जी आसा ती एकंदर समाजाचे बायल मनशे विशीं आशिल्ली वागणुकेचेर बडी मारता आणि खंय ना खंय तरी ही कादंबरी जी आसा ती स्त्रीवादाक उलो मारतना म्हाका दिसता. स्त्रीवाद जल्माक येवपाचें कारण म्हळ्यार बायल मनशे समाजाचो बायल मनशे कडेन आशिल्ली ही क्रूर वागणूक जावन आसा. हे जावन आसा आदल्या काळाचे चित्र. पण आयज जर आमी बायल मनशे विशीं पळयले जाल्यार आयज आमकां बायल मनशेक तिचो अधिकार प्राप्त करून दिवपाक साबार कायदे तयार जाल्ले दिश्टी पडटात. त्या कायद्याच्या नाळ्यार बायल मनीस आयज फुडे क्षेत्रांनी पावलां मारता. देखीक आयज बालविवाह जो आसा तो बंद जाला. ल्हान वयाचे पिरायेचेर चलयेचें लग्न जावन जेन्ना तिच्या भलायकेक ते त्रास जाताले ताका लागून आयज ताच्या लग्नाची पिराय जी आसा ती 21 वर्सां मेरेन मर्यादीत केल्ली आसा आणि ही खंय तरी बरेची गजाल जावन आसा. दुसरे रिमॅरेज एक्ट. आयज आमी पळयले जाल्यार एक विधवा बायल जी आसा तिका परत आपलो संसार करपाचो हक्क प्राप्त जाल्लो आसा आणि हे आमकां कायद्याक लागून मेळिल्ले आसा. फुडले सुवातेर इला जे आपल्या पुर्वजांचे घर वाटावपाक त्रास करताले थंयच आयज आमकां हो अधिकार प्राप्त जाल्लो आसा एका कायद्याच्या माध्यमांतल्यान की जितलो अधिकार भाटा बेसाचेर चल्याचो आसता तितलोच चलयेचोय आसता. अशे साबार कायदे बायल मनशे खातीर आयच्या आधुनीक समाजान तयार जाल्ले आसात आणि हे कायदे जे आसता ते आपलो हक्क मिळवून दिवपा खातीर वावुरतात. हे आधुनीक समाजाचे चित्र जावन आसा आणि आधुनीक समाज म्हळ्यारच बायलेच्या उद्देगीक उदरगतीचे प्रतीक जावन आसा. शेवटाक हांव इतकेच म्हणटले की भारतांत बायलेक सदांच दुय्यम स्थानार जोखले वताले. एखादी बायल मनीस जर धिटाय दाखोवन फुडें वचूंक सोदता जाल्यार समाज तिका फाटीं ओडपाचें काम करतालो. लिंग भेद हो जर आदल्या काळा साकून जर चलना आसतना समाजान जर मनीस जात एक असो नेम पाळून जर समाज चलयल्लो जाल्यार आयज बायल मनशेचे चित्र समाजान वेगळेच आसपाचें हे तितलेच खरें जावन आसा. समाजान आयज आमकां बायल मनीस जी आसा ती समाजान वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी पावल मारून फुडें गेल्ली दिश्टी पडटा. पुरुष प्रधान समाज आसून लेगीत ताच्या समान सगळ्या क्षेत्रांनी वांटेकार ती जाता. ह्या कादंबरीतली जी वेगवेगळी पात्रां आसात देखीक
इला, रुक्मिणी, वेंकुबाई, अचक्का ही सगळी पात्रां जी आसा तांच्यांनी फक्त एक भूमिका परगटायला अशें हांव म्हणटलें. कारण अस्सल समाजाचे बायलांचे जे दुःख आसा, उमाळे आसा, तांच्यो वेदना ज्यो आसा हे सगळे आमच्या मेरेन पावोवपाची ती एक माध्यम जावन आसात. इतलेच हांव सांगून म्हजें उलोवप सोंपयतलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रतिमा. खऱ्यांनीच सुटसुटीत आणि सुंदर अशें उलोवप जालें. कशे तरेन अस्ताव्यस्त बायलो ह्या कादंबरीन स्त्री भूमिका कशे तरेन आयल्या हाचेर तुजें भाश्य आशिल्लें आणि बऱ्या सुटसुटीत उतरांनी तुवें ते पार पडले अशें म्हणचें पडटलें. हाचे मुखार दुसरे उलोवपी आमकां लाभला भोवमानेस्त बाय मानसी दाऊस्कर. बाय मानसी दाऊस्कराची थोडक्यात वळख करता. बाय मानसी दाऊस्कर हे स्वताक सैमाचेर उपाट मूख करपी सैममुगी म्हणपाक खूब आनंद येता. तांणी BA BEडाची पदवी मेळयल्या आनी ताका शिकोवपाची खूब उमेद आसा. बिंब मासिकाचे ते पालवी संपादक म्हणून वावुरता. ताका लेखनाची, वाचनाची तशेंच चित्रकलेची भोव आवड. बिंब मासिकाचेर तशेंच भांगरभूंयचेर जाग मासिकाचेर ताचे लेख, कविता, पुस्तक परीक्षणां बी छापून आयल्यात. महाविद्यालयीन सर्तींनी आनी कोंकणी संमेलनांनी ताणें कविता सादर केल्या. 20व्या कोंकणी साहित्य संमेलनान ताका पुस्तक परीक्षणा खातीर इनामूय फावो जाला. अणकाराची आवड आशिल्ल्यान सद्याक बी मासिकांत ते भोवमानेस्त दत्ता दामोदर नायक हांच्या द जंगल स्कूल ह्या पुस्तकाचे कोंकणींत अणकार दर म्हयन्याक भुरग्यांच्या आंगण ह्या कॉलमा खाला उजवाड येता. द गोवन फोरम फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड प्रमोशन हांचे खातीर कोरोनाचेर जतनाय हाडपी पुस्तकीचो कोंकणी अणकार तायला. स्वच्छ भारत स्टुडंट इंटर्नशीप उपक्रमान खातीर ताका वयले इनामूय फावो जाला. तशेंच युट्यूब समाज माध्यमाचेर एकचार ह्या नांवान समाज प्रबोधन आणि पर्यावरण राखण ह्या विशयाचेर व्हिडिओ निर्मिती ते करता. शालेय स्तराचेर उलोवपा सर्तीचे परीक्षणूय ताणें केला. सद्याक ते गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागात MAची पदवी घेता. आयज ते महाश्वेता देवी हांच्या अरण्येर अधिकार ह्या बंगाली कादंबरीचे भोवमानेस्त हांणी केल्ल्या अधिकार अरण्याचो ह्या अणकारीत कोंकणी कादंबरीचेर उलयतले. बाय मानसी, तुका येवकार. तुवें तुज्या उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं गोवेन. नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. कोंकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या कार्यक्रमान कोंकणी अणकारीत कादंबऱ्यांचे आस्वादन हो विषय आसा आणि हांव महाश्वेता देवी या बंगाली लेखिकेच्या अरण्याचो अधिकार हे कादंबरीचे आस्वादन करपाचे आसा. म्हज्या ह्या आस्वादनाक हांवें नांव म्हणल्यार अधिकार अरण्याचो चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्यांचो हुंकार गाजोवपी महाकाव्य अशें नांव दिलां. अरण्येर अधिकार ही नामनेची बंगाली साहित्यकार महाश्वेता देवी हांची गाजिल्ली कादंबरी. हे कादंबरीक 1979 या वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. हीच कादंबरी अधिकार अरण्याचो या नावान अणकारीत जावन कोंकणीन आयल्या. मूळच्यो बंगाली भाशीक कस्तुरी भट्टाचार्य लग्न जावन गोंयान स्थायीक जाल्यो. कस्तुरी नारायण देसाय म्हूण कोंकणी भास आणि संस्कृताय तांणी आपणायली. आपली बंगाली भाशे इतलीच कोंकणी भासूय आत्मसात केली आणि ताचो दाखलो म्हणल्यार महाश्वेता देवी हांची अरण्येर अधिकार. कादंबरीचो अरण्याचो अधिकार या नावान केल्लो अणकार. अणकार जर मूळ भास जाणा जाल्ल्या अणकारप्या कडल्यान घडिल्लो आसत जाल्यार ते साहित्य कृतीक योग्य न्याय लाभता. त्या अणकाराच्या अधिकृततायेचेर शिक्को मारलो तो केंद्रीय साहित्य अकादमीन कस्तुरी देसाय हांकां अणकारपाचो पुरस्कार भेटून बंगालीतले कादंबरी रुपातले हे महाकाव्य आकलनाक सोपे जावंक पावले ते ह्याच दुग्ध शर्करा योगाक लागून. आता काळजांतल्यान कागदार देंवता तेच महाकाव्य. महाश्वेता देवींचे हे अरण्याचो अधिकार कादंबरी महाकाव्य अशें संबोधपाची म्हाका इत्सा जावपा फाटलें कारण म्हणल्यार
महाश्वेता देवीचे पुराय जिवीत आणि तांच्या काळजातले आदिवासी लोकांच्या हक्कापासत खतखती उमाळे, काळजातले तेच उमाळे आणि आपलेपण काळजातल्यान थेट कागदार देविल्ल्यान हे कादंबरीक महाकाव्याचे रूप लाभला. महाकाव्याची जी लक्षणां सांगल्यात तातून सगळी म्हाका ही कादंबरीन प्रकर्षान जाणवल्यात आणि तातूंतली मुखेल दोन म्हणल्यार महाकाव्यातलो उदात्त नायक आणि महाकाव्याची उच्च प्रतीची अलंकारिक काव्यमय भास. कादंबरीची मुखेल तत्वां जी नाट्य, संवाद आणि निवेदन आसात तातूंतल्या संवाद आणि निवेदनातल्यान ही काव्यात्मक भास प्रखरपणान नदरेक भरता. पुराय कादंबरीक एक आगळे वेगळे उंचाये व्हरून आदिवासी जमातीचे लोकसंगीताचो बाज लाभिल्ले जिवीत शोषित पीडित असले तरी हे काव्यमय शैलीक लागून ते अधिकूच टसटशीत दिसता. हे अशें केन्ना घडून पावता जाल्यार ह्या आदिवासी लोकांचे जिवीत लागशिल्ल्यान पळयले आसत जाल्यारूच, त्या लोकांविशीं आपल्या काळजान कणव आणि आपलेपण असले जाल्यारूच ही शैली जिती जिवी जाव येता अशें म्हाका दिसता. तेच पासत अधिकार अरण्याचो ही साहित्य कृती काळजाक भिडटा आणि ताचे कारण म्हणल्यार कादंबरीकार महाश्वेता देवी खासा कादंबरीतल्या पात्राचे जिवीत जियेल्यात आणि त्या अनुभवाचेर तांची ही कादंबरी घडत गेल्या. 70 वर्साचे पिरायेर तांणी बडोदरा भटके विमुक्त ह्या विशयाचेर एक व्याख्यान दिल्ले. ताच्या प्रभावान अखिल भारतीय भटके विमुक्त अधिकार मंच आंदोलनाक आरंभ जालो. त्या उपरांत तांणी आपले उरिल्ले जिवीत चळवळीक दिले. भटक्या विमुक्त लोकांची आवय जावन तांचे पासत निमण्या श्वासा मेरेन वावुरपाची बरोवपाची दखल घेऊन समाजानूय तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, मॅग्सेसे, पद्मविभूषण, यशवंतराव चव्हाण नॅशनल अवॉर्ड, मामोई गोस्वामी अवॉर्ड, बंगभूषण अशा कितल्याच सन्मानांनी भोवमानीत केला. हो सन्मान तांच्या सामाजिक वावरा वांगडा साहित्यिक वावरा पासत आसा. तांच्या काळजातल्यान अधिकार अरण्येर अधिकार हे महाकाव्य श्रवल्ल्या पासत हे सन्मान आसा. अधिकार अरण्याचो हे कादंबरीची मध्यवर्ती कल्पना. 19व्या शतमानाचे अखेरेक छोटा नागपूर हांगा मुंडा ही आदिवासी जमात रावताली. आज हो वाठार बिहार आणि झारखंड या राज्यांनी वांटून गेला. पण इतिहास काळान ज्या मुंडा आदिवासी जमातीन म्हणल्यार हे जमातीच्या पूर्वजांनी हो वाठार वसयल्लो त्या काळचे गरजे प्रमाण रावपाक सुवात नाशिल्ले जागो सोदीत हेट्टाले आणि आपले वस्तीक पुरक अशी सुवात गावली म्हणटकच थंय जमनीर कुदळ मारून कुटी पुरताले. ती जमीन वसयताले आणि मागीर त्या वाठारांत पिळग्यान पिळग्यो सरून तो वाठार ते जमातीचो वाठार म्हूण ताची वळख घडटाली. अशाच एका काळार शिरवण म्हयन्यान चोटिया हरम आणि नाबूपुती मुंडा जमातीतले दोग भाव डोंगडागरा न्हंयचे देगेक राबित्याक सुवात सोदीत पावले. त्या दोन भावाच्या नावावयल्यान त्या गावाक छोटा नागपूर हे नाव पडले. या दोगाय भावांनी गाव वसयलो खरो, पण त्या वसयल्ल्या गावचेर दिकू म्हणल्यार जमीनदार वेपारी बाबू लोकांची नदर गेली आणि तांणी ब्रिटिश सरकाराच्या आशीर्वादान या मुंडा लोकांचे छळ करून तांकां वेट बिगार करून सोडले. तांकां एक वेळचे शीत मेळप कठीण करून सोडले आणि या आदिवासी लोकांनी शेतां रोवप आणि ते पीक मात कंत्राटदारांनी व्हरप. हे कसपी आदिवासीक वर्याच्या तांदळाचो घाटो करून तो मिठा वांगडा खाऊन दीस सारूंक लागले. तो सोसता हो चिड्डिलो माड्डलो मुंडा आदिवासी आपले मुक्तीची वाट पळोवंक लागलो. तांचे अथरेकडे प्रमाण तांची आस्त फळादीक जाता आणि त्याच मुंडा जमातीतलो बिरसा हो तरणाटो मुखार सरता. आपले सर्वस्व तो पणाक लावून जबरदस्त फिरंगे सत्ते आड तांचे धर्मांतर करून तांकां क्रिस्ताव धर्माची दिक्षा दिवंक तपून राविल्ल्या मिशनऱ्या आड आणि तांच्या मालवजार या थळाव्या आदिवासींक लुटून नागोन नानपयत करून तांचे भुंयेचेर कब्जो करूंक सोदपी सावकारा आड लढो उबारूंक एकवटीत चळवळ उबारता. तांची चळवळ मोडूंक काडूंक ब्रिटीश सरकार आपली सगळी शक्त वापरता. आपल्या हक्का पासत झुजपी ह्या मुंडाक धरून बंदखणीन उडयता. तांचेर वेगवेगळी कडक कलमां लायता. बंदखणीन तांचे हाल करता. तातून 25 वर्साचो तरणो फुडारी बिरसा मुंडा सोंपता. पूण सुरू जाल्ली ही चळवळ मुंडा जमातीन केल्लो हो एल्गार बंद पडना. ताच्या मरणा उपरांतूय चळवळ क्रांतीची ज्योत पेटत उरता. महाश्वेता देवींची ही अरण्यार अधिकार कादंबरी छोटा नागपुरातल्या मुंडा आदिवासी पुरतीच मर्यादित ना,
थोड्या घाम गळून भूंय वचप आणि तांच्या निरक्षरपणाचो दुबळेपणाचो फायदो घेऊन समाजातल्या सत्ताधारी लोकांनी आणि तथाकथित फुडारिल्ल्या मुठभर लोकांनी दडपशायेन जात धर्माचो आधार घेऊन लुटमार करप ही वैश्विक गजाल जावन आसा. हे पिळणुके आड शोषणा आड या दुबळ्या लोकांक पेटोवन घालूंक जाग हाडूंक वावुरपाच्या कार्या सांगाताकूच तांच्या ह्या प्रस्नांक कादंबरीच्या रुपान वाचा फोडपाचो क्रांतिकारी वावर महाश्वेता देवी हांणी केला. बिरसा मुंडा ही आदिवासी व्यक्तिरेखा छोटा नागपूरची आसत, पूण ताणे ब्रिटीश सत्ते आड दिल्लो जबरदस्त लढो छोटा नागपूर इतलोच मर्यादित उरनासतना जय जय अशे प्रकारचे अन्याय जाता त्या अन्याया आड पेटून उठपी दरेक ल्हान व्हड व्यक्तीचो जाता. ती घटना काल्पनिक न्हय तर सत्य घटना जाल्ल्यान तातूंत जिवंतपण भरिल्ले दिसता. 18व्या-19व्या शतमानात थळाव्या लोकांचे दमन करप आणि कंत्राटदारांची तळय उखलून धरपाची सरकारी सत्तेची जी परंपरा आसा तिका अजूनही खंड पडिल्लो ना. हेच परंपरेचो जितो जागतो इतिहास आमकां कादंबरीन चित्रायल्लो वाचूंक मेळटा. आणि केन्ना सोंपतलो हो अन्याय आडचो संघर्ष आणि मनशाक मनीस म्हूण जिवपाचो अधिकार मेळटलो काय अशें दिसून ह्या अन्याया आड रगत सामकी शिवशिवूंक लागता. अरण्याचो अधिकार हे कादंबरीन आदिवासी समाजाच्या उत्थानाचो, तांच्या शोषणाचो, अन्याया आड झुजपाच्या तांच्या उत्फर्क्याचो आणि ते पासत केल्ल्या त्यागाचो परजळीत इतिहास आसा. कादंबरी घडटा 19व्या शतमानान महाश्वेता देवीन हे कादंबरेक एक 1875 उपरांतचो काळ घेऊन तो त्या शतमानाचे अखेरे मेरेन हाडला. या 25 वर्षाचो इतिहास हे कादंबरीन झरकता, पूण ही सत्य घटना ह्याच काळातली न्हय, तिका त्या आदलो इतिहास आसा. त्या काळांतय प्रस्थापितांच्या नागवणेंतल्यान आणि लूटमारींतल्यान मुक्ती मेळोवंक या आदिवासी लोकांनी हातपाय बडयल्याच आसतले. बिरसा मुंडा हे इतिहासीक व्यक्तिरेखेचो जल्मा सावनूच ही कादंबरी चालीक लावपाचो हेतू रचनाकारान दवरला आसूं येता. आणि तेच पासत हो 25 वर्षाचो काळ तांणी नमूद केला आसूं येता. कित्याक लेखिका आरंभाकूच सांगता, बिरसा मुंडा सुगान मुंडाचो पूत, पिराय 25 वर्सां. अशे तरेन 19व्या शतमानान घडिल्ले एके इतिहासीक घडणुकेचेर ही कादंबरी उबी रावता आणि त्या इतिहासीक घडणुकेचो नायक आसता बिरसा मुंडा. बिरसाच्या वंशाचे मूळ पुरुष छोटा नागपूर वसयता. मागीर तांचेर चोय दिकांतल्यान लोक येवन घुरी घालता, मुंडाक मारतात, तांकां आपले गुलाम करतात. हे भायल्यान 10 दिकांतल्यान आयिल्ले दिकू लोक मुंडाच्यो जमनी ते बळकायतात, वेट बिगारीचे नेम करतात. अशे तरेन रानां वचून सुख समाधान जिवोवपी आदिवासी मुंडाचे जिणेन भितर सरतात सावकार, भाटकार, मिशनरी, बंदखण, न्यायालय, डांबरी मार्ग, रेल्वे, आर्मां, तुपका, दुकळ, पुरवणदार, वेट बिगारी हे सगळे सोंसतानाच जाणटेल्यांनी केल्ले भाकीतूय तांचे जिणेन सांगातान चलता. तांणी सांगिल्ले तांचो त्रातो एक दीस काळ्या मनशागेर जन्म घेतलो. तो आयल्या बराबर सिंग भूमी रांचीतल्या रानांनी पळस फुलतकूच जसो उजो पेटिल्ले वरी भास जाता, तशी ही खबर अख्ख्या मुंडारी संवसाराचे मळब तांबडे गुंज करीत सगळ्याक उज्यावरी पातळटली. काळ्या मनशाच्या कुसव्यातल्यान येतलो अनार्य कृष्ण अशे भाकीत ह्या यादी त्या काळात लोकांनी केल्ले आणि ते खरेय जाल्ले. भगवान श्री कृष्ण जन्म घेतलो म्हणपाची आकाशवाणी जाल्ली, ती खरी जाली. येसू ख्रिस्त जल्माक येतलो म्हूण भाकीत केल्ले आणि ते खरे जाले. या लोकांनी उपरांत पिडीत, सोशीत आणि तारण दिल्ले आणि ते देवपदाक पावले, भगवान जाले. बिरसाचे बाबतीन तो जल्माक येतलो म्हूण भाकीत केल्ले. तो जल्माक आयले बरोबर मुंडा परस वेगळोच दिसूंक लागलो. कादंबऱ्यांनी येवपी पात्राचे चरित्र चित्रण यशस्वी जातले जाल्यार रचनाकारान स्वाभाविकताय, सजीवताय आणि सप्रांटाय आणि मौलिकताय अशा गुणांचेर खाशेले लक्ष दिवपाची गरज आसा. अरण्याचो अधिकार ही कादंबरी वाचतना हे सगळे गुण ठळकपणान नदरेक भरतात. कादंबरीचे कथानक जे तरेचे आसा ते कथेक धरून हे चरित्र चित्रण जाल्ल्यान सगळी पात्रां कथानकाचो हात खंयच सोडिनात. हे अशें घडपाचे कारण म्हणल्यार कादंबरीच्या रचनाकारान पात्राचे प्रकृतीचे आशिल्ले खोलायेन गिन्यान. हाकाच लागून ही सगळी पात्रां स्वाभाविक आणि प्राणवंत दिसूंक लागतात. कादंबरीच्या रचनाकारान या सगळ्या चरित्र चित्रणांक व्यक्तित्वाची प्राण प्रतिष्ठा केल्ली दिसता.
हांगा एकूय पात्र कादंबरीच्या हातातले खामसुत्री बावले अशें दिसना, तर आपली स्वताची सत्ता घेवन कादंबरीन वावुरतना जाणवता. ताका लागून कादंबरी वाचतना खंयच अडेची कृत्रिमताय दिसना. कादंबरीकारान पात्राचे चरित्र चित्रण करताना बाळगिल्ली तटस्थताय हांगा खरपणान जाणवता. तेच पासत ही सगळी पात्रां फकत सिद्धांतीक पुतळे कशे दिसून रावनासतना आमचे मदलीत हाडामासाची सजीव स्वाभाविक अशी मनशां दिसूंक लागतात. कादंबरीतली भास शैली, भाव भावनांची अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणल्यार भास शैली. महाश्वेता देवी म्हणल्यार उच्च प्रतीची शब्दकळा लाभिल्ली भारतीय साहित्यातली संवेदनशील लेखिका. ताणी आपल्या साहित्यान केन्नाच उतरांचे आडंबर केले ना. ताणी जमनी वयले वास्तव मांडपा पासत सादी सरळ भास वापरली, तरी बंगाली भाषेचे निजाचे सुंदरतायेक आणि गिरेस्तकायेक लागून ही सादी भासूच तांचे कादंबरीतले अलंकारिक भास तारल्या. आता बंगाली भास म्हजे सारख्या वाचकांक जरी येना, तरी ते कादंबरीची गोडसाण अणकारीत रुपान म्हजे भाषेतल्यान कोंकणीतल्यान चाखप शक्य जाले. हे कादंबरीचो अणकार कस्तुरी भट्टाचार्य देसाय हाणी पुराय जीव ओतून केल्ल्यान बंगाली भास सामकी कोंकणीमय करून कादंबरी कोंकणीन हाडल्या आणि मूळचो बंगाली भाषेचो सैमीक अलंकारीक भास आसा तस्सो राखून दवरला. हाका लागून कादंबरीची मूळ भास शैली कितली काव्यमय आसूंक जाय हाचो आमी अदमास घेवं येता. आणि मूळ भाषेतली ती वाचूंक जमिली जाल्यार आनी कितली खोस जावपाची अशें दिसले बगर रावना. देखीक हे कादंबरीतले निवेदनात्मक काय विधान मोसरो म्हणून पळोवया. वानरा दोंगरार रस्मा किड्यांनी तांतयां काडली जाल्यार तेतूंतल्यान जशे कितलेशेच किडे भायर सरताय तसो मागे सांगणेच्यो तरेकवार सांगणेन जावन पातळटलो. हे बर्मीच्या तोंडातले वाक्य सादे वाक्य न्हय, तर ताच्या ओठार खेळपी कविता जशे दिसता. सावरीची बोणां फुटून कापसाचे पुंजले 10 दिकांनी उडचे, तशी बिरसाची खबर पयस पयस पातळी. तिसरे वाक्य, खंयच्या देशान नवो राजा येयलो जल्मागा, आरे पळय दोळे उबारून धूमकेतू मळबान, चालकांडान नवो राजा जल्मा येयला गा, अस्तंतेक धूमकेतू मुंडा राज परते येवंक नव्या राजा जल्मागा, धर्तरी ही शुद्ध करून दितलो गा हो धूमकेतू. अशी धाला माणा वयली याद करून दिवपी ही गीताय आमकां काव्यात्मक निवेदना वांगडाच काव्य जावन अदीमदी येतात. अशे तरेची भास शैली कादंबरी सामकी ओडलायणीच न्हय, तर मनशाक सामकी स्पर्शून वता. लेखिकेन जे तरेन जिवितान आमी एकामेका लागीं सहजतायेन उलोवपाचो व्यवहार करतात, तेच तरेचो संवाद कादंबरीन हाडला. ताणी पात्राचे रसाळ वर्णन करता आसतनाच पात्राच्या तोंडान अशे तरेन संवाद घाल्यात जाका लागून कथानक सुस्पष्ट मुखार वचत रावता. या वार्तालापाक वा संवादाक लागूनच कादंबरीतली सगळी पात्रां जिवंत अशी दिसूंक लागतात. कादंबरी सामकी रसरशीत आणि प्राणवंत भासूंक लागता. देखीक बिरसा आणि ताचो व्हडलो भाव कोमता हाचे मदलो एक संवाद. हो एक संवाद धानी मुंडा आणि बर्मी मुंडा हांचे मदलो काळजाक सामको पीळ घालपी कथानक उसोवपी असो. तो असो आसा, तुवें ऊल पळोवंक ना तेन्ना मागे पूत तरणाटे, दोगांगेरूय मागे नातू जल्मल्ले. ते खंय तर तेंका सोडून येयलो. कित्याक? हाये सांगले सायबा मुखार ते मागे कोण न्हय, ना जाल्यार तेंकाय फासार चडयता असले खऱ्यांनीच? हय तर. तेन्ना वळखले दिखूक कशे आसताय आणि ते अशे केन्ना केन्ना अर्ध पान जाल्यार पूर्ण पान आणि 1.5 पान लेगीत संवादाची मांडणी केल्ल्यान एक प्रकारचे जुगलबंदीचो नाद हे कादंबरीन येता आणि कादंबरी कथानक सशक्तपणान मुखार व्हरता आसतनाच अलंकृत करता. आता निमणे सुवातेर महाश्वेता देवीचे सगळे साहित्य हे धर्तरे वयल्या शोषित पीडित नागवल्ल्या अत्याचाराचे आणि वयल्या वर्गाच्या छळान जिवीत आनीक नाका म्हणपाची आदिवासी जमातीचे प्रश्न मांडपी आसा. तांचे दरेक साहित्य कृतीन म्हणल्यार जैविक रचना अशें म्हणूं येता. तांच्या कथांचे कादंबरीचे प्लॉट तरी मोठ्या ध्येयान विणटा जे हेरांक केन्ना जमले ना.
कादंबरीच्या वातावरणासावन पात्राचे चरित्र चित्रण मेरेन दरेक घडणुकेक द्वंद्वान घालून मुखार मुखार वरत रावता. तांची सगळी पात्रां आमचे भोवतणी हालपी दोलपी जावन आसात आणि ती आपले इत्सेन चलतात. लेखिकेच्या हातातली खामसुत्री बावले कशे खंयच अशे दिसना. महाश्वेता देवी हांचे कादंबऱ्यो जावं वा कथा त्यो खंयच उतरांच्यो खेळिल्लो वा आडंबर अशें दिसना. तांची रचना करतना तांणी आपले भूमिका सदांच गिन्यान घेवपाक तयार राविल्ल्या विद्यार्थ्यां वरी दवरल्या. तांणी सदांच आपले निर्मिती कडेन प्रामाणीक नदर दवरल्या आणि जांकां आपली भुरगीं मानली त्या आदिवासी समाजाक न्याय दिवपा पासत तांकां आपल्या साहित्यान प्रामाणीकपणान सुवात दिल्या. हाचे जिवीत उदाहरण म्हणल्यार तांची अरण्याचो अधिकार ही कादंबरी. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय मानसी. अधिकार अरण्याचो ह्या कादंबरीचो सर्वांगीण अभ्यास करून तुवें तुजे उलोवप केले अशें म्हणचें पडटलें. कथानक, पात्रां तशें भास शैली हाचे बरोबरूच मूळ लेखकाची आनी अणकारप्याची वळखूय तुवें आमकां बेस बरे तरेन घडयली. ते खातीर तुका परबी. मुखार वळटा आसतना आयच्या तिसरे उलोवप्याची वळख करून तुका दिता. आयचे तिसरे उलोवपी जावन आसा बाय काजल पार्सेकर. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांतल्यान ताणें कोंकणी विशयांत बीएची पदवी मेळयल्या. ताका कविता आनी कथा लेखनाची खूब आवड. तेच परी सांस्कृतीक मळार ताका लोक नाचाची भोव आवड. संकल्प सांस्कृतीक कला मंडळ गिरी ह्या फुगडी पंगडाचे ते वांगडी जावन आसा. जायत्या फुगडी सर्तींनी ताणें वांटेकार जावन इनामाय मेळयल्यात. ल्हानपणा सावन ताका भजनाची भोव आवड आनी भजन गायनाची ते सध्या प्रॅक्टीस करता. 2019-2020 वर्सा सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांतल्यान कोंकणी विशयांत ते पयले आयला. सध्या गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागांतल्यान MA ते शिक्षण घेता. आयज मूळ लेखक तगजी शिवशंकर पिल्लाई हांच्या रवी पंडित अणकारीत चेमीन ह्या कादंबरीचेर ते आपले भाष्य करतले. बाय काजल, तुका येवकार. तुवें तुज्या उलोवपाक सुरवात करची. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. हांव चेमीन कादंबरीचें आस्वादन करता. कोंकणी कादंबरी समृद्ध जावपाक कितल्योश्योच कादंबरी अणकारीत जाला. देखीक दोंगरावयलो उजो, 7 पावलां मळबार ह्यो कादंबरी आमकां जिणेची नवी दिका दाखयता आसतनाच मानवी जिणेंत नव्या तरेन जगपाची उर्बा दिता. अशीच नावरूपाक आयिल्ली मळयालम भाशेंतली चेमीन कादंबरी. ही कादंबरी मळयालम साहित्याच्या मळार आपले खाशेले योगदान दिवपी प्रतिभावंत लेखक तगजी शिवशंकर पिल्लाय हांच्यांनी बरयल्या. तांच्यो सुमार 30 कादंबरी उजवाडाक आयला. तातूंतली चेमीन ही कादंबरी 1956 वर्सा उजवाडाक आयला आनी 1957 वर्सा तिका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. आनी कोंकणींतल्यान उत्कृश्ट पद्दतीन रवी पंडित हांच्यांनी ती अणकारीत केल्या. चेमीन कादंबरी विशीं उलयतना केरळांतल्या दर्यादेगेर रावपी नुस्तेमारी समाजाच्या जिणेचेर ही कादंबरी आदारीत आसा. तांची जीण, तांचे कुड्डे भावार्थ, दुबावी स्वभाव हे सगळे दाखयता आसतनाच एका मोगा काणयेचो पोड ह्या कळाशीन गुंतला. हे कादंबरीत गाबीत समाजाचे इच्छा, संघर्ष आनी खंती झळकतात. चेमीन कादंबरी असल्या नुस्तेमारपी गाबत्यांच्या जिविताचेर आदारीत आसा, जे आपले जिवीत जगपाक दर्यादेगेर राबयतो करतात. दर्यार रावपी हो गाबीत समाज परंपरांनी, रुढींनी आनी अंधविश्वासांनी इतलो गुंतला की तो आपल्या समाजाच्या लोकांक तशेंच खास करून बायलांक मात लेगीत मेकळीक दिला. बायलांनी नेम तोडल्यार तिचो तिरस्कार जाता. आदिवासी लेखकान आपल्या संवेदनांतल्यान फक्त आदिवासी गाबीत समाज न्हयतर पुराय भारतीय समाजाची तशेंच बायलांचो जो घुसमटमार जाता, तांची स्थिती, तांची जी अवस्था जाता ती ह्या कादंबरींतल्यान चित्रीत केला. मुखार तुमकां हांव थोडक्या भितर कादंबरीचें कथानक सांगता. चेमीन ही कादंबरी 2 मोग करप्यांची दुखमय शोकांतिका.
चेंपेन आणि चक्की हांची चली करुत्मा आणि ताजो ल्हानपणांतलो इश्ट परिकुट्टी ही दोगां ह्या कादंबरीतली नायक आणि नायिका दोगां एकमेकाचेर निस्वार्थी मोग करताली. पूण करुत्मा हे हिंदू घराण्यांतल्यान चली आशिल्ल्यान आणि परिकुट्टी मुस्लिम समाजातलो चलो आशिल्ल्यान तांच्या नात्याक कोण मान्यताय दिना. तर दुसरे वाटेन बापूय चेंपेन जो आसा करुत्माचो तो चलयेच्या लग्ना कडेन आड नदर करता आणि फक्त व्हडे आणि जाळे घेवपाचेर लक्ष दवरता आणि तो तातूंतल्यान आपलो धंदो करपाक परिकुट्टी कडल्यान रीण घेता आणि आपलो धंदो करता. ताका तातून खूप लाभ मेळटा, फायदोय जाता, नुस्तें मेळटा. पूण जेन्ना परिकुट्टीचो जेन्ना ताका आदार करपाचो वेळ येता तेन्ना तो करिना. परिकुट्टी मासाळी घेवपा खातीर आपली इच्छा व्यक्त करता, पूण चेंपेन जो आसा ताका आदार करिना. तो ताका कठोरपणान सगळे ताचे मनीसपण जे विसरून तो तेजे कडेन फक्त पैशांचे तोंड पळयता आणि परिकुट्टीक जो आसा तो फाट करता. तशेंच फक्त आपल्या स्वार्था खातीर तो चलयेचें लग्न जे आसा तो आपलो प्रतिस्पर्धी पत्नी जो आसा ताचे कडेन करता. त्या चल्याची कांयच वासपूस करिनासतना तो आपल्या चलयेक जो आसा ताच्या सुवातीन करता. तशेंच लग्ना दिसा तो आपल्या चलयेक सांगता की बायल दुयेंत पडला म्हूण तूं आवय घरा राव, पूण चली नाका म्हणटा. त्या खातीर तो चलयेक कायमचे घराचे दार बंद करता. तशेंच मुखार वचून दाखयला की करुत्माचें लग्न करून जेन्ना ते घोवा घरा वता तेन्ना ताच्या घोवा घराच्या गांवाक ताच्या खोट्या मोगाच्यो काणयो पसरतात. तशेंच मोगाच्यो काणयो पसरतात आणि ताका जीण जगपाक सारकी कठीण जाता. तशेंच ताच्या आणि ताच्या घोवा मदले नाते जे आसा ते सामके इबाडटा. आणि शेवटाक ह्या तिगाय पात्रांचो म्हळ्यार पलनीचो, परिकुट्टी आणि करुत्माताचो मरण दाखवून कथानकाचो शेवट केला. लेखकान कथानक सांगतानाच गाबीत समाजाचे चित्र जे आसा ते आमच्या मुखार दवरला. चेमीन कादंबरीतले समाज जीवन म्हणटा तेन्ना नुस्तेमारी समाज दोळ्या मुखार उबो रावता. हो नुस्तेमारी समाज जो आसा तो सामको आगळो वेगळो. तांच्यो विशिश्ट परंपरा, चालीरिती, रितीरिवाज हे सगळे तांकां एकवटीत दवरता आणि दर्या आणि दर्यांतलें नुस्तें हेच तांचे दायज. गाबीत समाजाची अर्थसंकल्पना पळयतना तांची अर्थसंकल्पना सारकी दर्यार येवपी सुकते भरते सारकी आसता. तांच्या जिणेंत दूख आणि सूख हे दोनूय येता. जेन्ना तांकां चड फायदो जाता तेन्ना ती नुस्तें विकून आपले पोट भरता. पूण जेन्ना तांचेर दुकाळ परिस्थिती येता तेन्ना तांकां ती घाटकारा कडल्यान रीण घेता आणि मागीर जेन्ना परत फायदो जाता तेन्ना ते रीण फेडटात. जेन्ना सामकीच दुकाळ परिस्थिती येता तेन्ना आपल्या घरांतल्यो वस्ती ती विकून आपल्या दिसवडो करतात. पूण कुदळ घेवन वा शेतात वचून काम करिनात. ती फक्त दर्यापुरती मर्यादित रावून तोच धंदो करतात. तशेंच तांच्या मदीं बँक त्या काळार गाबीत समाजामदीं बँक ही संकल्पना नाशिल्ली. हाडली पोड खाडली पोड अशी तांची परिस्थिती आसली. तेंची एक विशिश्ट पद्धत आसली पयशे सांबाळून दवरपाची, म्हणल्यार ते मानिकोंडाच्या नळयेक पयशे दवरताले. तशेंच जमनीतूय पुरून दवरताली. ह्या सगळ्या चित्रणांतल्यान लेखकान जी आसा ती गाबीत समाजाची गरिबी ही आमच्या मुखार दवरला. तशेंच चालीरितीं कडेन वळटाना दर्यार जिवेपी गाबितांची आपली वेगळी परिस्थिती आसा जी थंय जियोवपाची मानसिकता आणि रितीरिवाज स्पश्ट करता. समाजीक परिस्थिती अशी आसली की चलयेन जे आसा ते लग्न बेगीन करपाक जाय, नाल्यार चली जर लग्न करिना जावचो घाटकार आसता ताजे कडेन कागाळ जाताली. तशेंच चलयेन जर आपली पवित्राय इबाडली जाल्यार दर्यांत मोड येता असो ह्या गांवचो समज आसलो. तशेंच तांच्यो कांय चाली आसल्यो, म्हणजे खंयच्याच चलयेचें समज आतां लग्न थारला जाल्यार त्या चलयेन कशें सवरचें, आपल्या घोवा कडेन कशें वागचें हे सगळें सांगपाची ही सगळी जाणविकाय तांकां शेजान दिताली. आनी समज त्या चलयेचो जर वायट मार्गार पावल पडलें वा तेजे कडल्यान चूक घडली जाल्यार ताचो जबाबदारूय शेजारनीकूच थारयताले.
तशेंच बायल मनशेन जे आसता एका दादल्याची बायल आसतना दुसऱ्या दादल्याचो विचार करप पातक थारताले आणि हातूंतल्यानूच जो कथानकाचो आसा तो शेवट जाला. म्हळ्यार करुत्मा जे आसा ते आपल्या मोग्याक परिकुट्टीक जेन्ना भेट दितात तेन्ना दर्यांत तेच्या पल्ली घोवाक मरण येता. लेखकान ह्या पुराय कादंबरींतल्यान गाबीत समाजाचे दुबावी स्वभाव उक्ताडार हाडला. तशेंच समाजान आयजूय आमकां जातीभेद मेळटा. गाबीत समाजामदीं आमकां 5 जाती मेळटा, जशे आर्रीकार, जळावले, वल्लेकार, रापणकार आणि पांगेली. ह्या 5 जाती मदीं जर जळावलेकार असले तांकांच व्हडे आणि जाळे घेवपाचो अधिकार आसलो, पूण मागीर पांगेली ही जात असली तांकांय व्हडे आणि जाळे घेवपाक मान्यताय असली. पूण हाच्या भायर सोडून कोणे जर व्हडे आणि जाळे घेतले जाल्यार तांकां ते चड काळ ते भोगूंक पावचे ना, तांकां तातूंत लाभ मेळचो ना असोय समज आशिल्लो. मुखार ह्या गाबीत समाजाचे जे लोक असले ते धर्माभायल्या लोकांकडेन लग्न करिनाशिल्ले. तशेंच आपल्या धर्माक सोडून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक ते सदांच तुच्छपणान लेखताले. देखीक परिकुट्टी हे पात्र, ह्या पात्राक सदांच करुत्माचो जो धर्म हिंदू आशिल्ल्यान आणि परिकुट्टीचो धर्म मुस्लिम आशिल्ल्यान ताका सदांच तुच्छ लेखताले. तशेंच तो मुस्लिम आशिल्ल्या कारणानूच ताच्या आणि करुत्माचे नाते जे आसले ते समाजान ताका केन्नाच मान्यताय दिली ना. चेमीन कादंबरीत आस्पाविल्ली मुखेल तशेंच गूण पात्रांनी कादंबरेक जीवसाण हाडला. तशेंच बायल आणि दादलेची प्रतिमा सजीवपणान चित्रयला. पात्रांचे स्वभाव, तांची मानसिकता, व्यक्तिमत्व तशेंच हेरांकडेन आयिल्लो तांचो संबंध ह्यो सगळ्यो गजाली आमचे मन कादंबरीचेर खिळावन दवरता. तशेंच लेखकान चिंपेन सारख्या पात्राच्या माध्यमांतल्यान समाजातल्या स्वार्थी मनशाचेर बडी मारपाचे काम केला. तो आपल्या गिरेस्तकायेन इतलो स्वार्थी जाता की तो आपल्या चलयेक दुसऱ्या घरा दिताना त्या चल्याची वासपूस करिनासतना तो दिता. तशेंच लेखकान जायते आमकां संदेश दिल्यात आणि तो आमकां प्रत्येक खिणाखेणाक सादूर करता. तशेंच बायलेचे चित्रण ताणें खूब बेस बरें केला. बायलेचो जो घुसमटमार जाता, बायल ज्या अवस्थेंतल्यान वता हाचे चित्रण ताणें खूब बरे तरेन केला. लेखकान आपली कळाशी वापरून ही कादंबरी खूब सूक्ष्मपणान बरयला आणि गाबीत समाजाचे ताणें इतले बारीकसाणेन निरीक्षण केला की आमकां वास्तवाचे दर्शन घडयता. दुसरे बारपी गाबीत समाज आपल्या मान्यतायेंतल्यान, आपल्या संस्कृतायेंतल्यान आणि आपल्या खास वळखींतल्यान प्रत्यक्षान आमच्या मुखार उबो जाला. ह्या कादंबरेन चित्रायल्ली गाबीत समाज मदीं तांची धारूण विचार सरणेक लागून, काळ्या भायरी रितीरिवाजा पाळपाच्या प्रवृत्तीक लागून तांची उदरगत जायना हे स्पष्ट जाता. हे कादंबरीत आशिल्ली कितलीशीच खाशेलपणां नदरेक भरता. तशेंच कादंबरीतली प्रत्येक घडण जी आसा ती वाचप्यांच्या काळजाक हात घालता. लेखकान कलात्मक पद्धतीन अवगुणांचेर उजवाड घातला. देखून मलयाळम साहित्यान तशेंच कोंकणीच्या इतिहासान ह्या कादंबरीक खूब महत्वाची सुवात आसा. चेमीन कादंबरी भारतीय साहित्यातली एक उत्तम आणि दर्जेदार कृती अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. इतले म्हणून हांव म्हजें उलोवप सोंपयता. कोंकणी भाशा मंडळ आणि कोंकणी वाचन विश्वात म्हाका ही उलोवपाक संद दिल्ल्या खातीर हांव तांचे सदांच उपकारी. तुमी सगळ्यांनी म्हाका आयकले देखून हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान दिनवासता. देव बरें करूं काजल. परत एक फावट सुंदर अशें उलोवप जालें. मुळान चेमीन कादंबरी जाणी वाचूंक ना. ताणी खास करून गाबीत समाजा विशीं जाणून घेतले कशे तरेन हो समाज हे कादंबरींत मुखेलपणान आयला, तांच्यो चालीरिती कश्यो आसा, त्या समाजांतल्या मनशांची वृत्ती कशी आसा हे समजून घेवन समर्थपणान रवी पंडित हांणी मलयाळम समाज वाठारांतल्या ह्या समाजाचें चित्रण कोंकणीमय केलां आनी कोंकणींत हाडलां अशें तरेचे उलोवप तुजें जालें आनी त्या उलोवपा खातीर तुका परत एक फावट परबी भेटयता. आयच्या ह्या कार्यावळीचे निमणे उलोवपी जावन आसा बाय पल्लवी गोलतकार. ताची वळख करता आसतना बाय पल्लवी गोलतकार हांणी सेंट झेवियर्स महाविद्यालय म्हापशें हांगाच्यान कोंकणी आनी हिंदी विशयांतल्यान BA ची पदवी मेळयल्या. उपरांत निर्मला शिक्षण संस्था हांगाच्यान तांणी ह्याच विशयांनी B.Ed.ची पदवी मेळयली आनी सध्या गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान ते MA ची पदवी घेता.
ताका बाग कामाची, चित्रकलेची, वाचनाची आणि बुडेची भोव आवड. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्र पणजे हांगासर ताणें जायते फावटी लोकनाच, नाटकुली सादर केल्यात. ते भायर रस्तनाट्य आणि गीत गायन सर्तींनी ते वांटेकार ताका इनामांय मेळ्ळे. सूत्रसंचालनाची बाय पल्लवी खूब आवड आसा. आयज ते मूळ लेखक कृष्णा सोबती हांच्या जयंती नायक अणकारीत जिंदगी नामा हे कादंबरीचेर आपले उलोवप करतले. बाय पल्लवी, तुका येवकार. देव बरें करूं बाब गोविंद. नमस्कार. फेसबुक आणि यूट्यूब माध्यमावरवी जोडिल्ल्या सगळ्या आयकुप्यांक म्हजो येवकार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी अणकारीत कादंबऱ्यांचे आस्वादन ह्या विशया अंतर्गत हांव लेखिका भोवमानेस कृष्णा सोबती हांच्या जिंदगी नामा ह्या कादंबरीचेर उलयतलें. बरोवपी कृष्णा सोबती. कृष्णा सोबती हांचो जल्म 18 फेब्रुवारी 1925 ह्या दिसा गुजरातांत जालो. त्यो हिंदींतल्यो फिक्शन लेखिका म्हूण फामाद आसात. तांणी चड प्रमाणात कथेच्या मळार आपलें योगदान दिलें. तांच्यो प्रमुख अश्यो कांय साहित्य कृती म्हळ्यार डार से बिछुडी, मित्रो मरजानी, यारो के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, ए लड़की, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आदी आसात. तांकां 1980 जिंदगी नामा ह्या कादंबरेक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तशेंच 1996 साहित्य अकादमीची फेलोशीप तांकां फावो जाली. 2017 साहित्याच्या मळावयलो सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कारान तांच्या भारतीय साहित्यीक योगदानाची नोंद घेवन तांकां सन्मानीत केला. तांची ही कादंबरी कोंकणी लेखिका, लोकवेदाची संशोधक भोवमानेस जयंती नायक हांणी अणकारल्या. अणकारपी जयंती नायक. जयंती नायक हांचो जल्म 6 ऑगस्ट 1962 ह्या दिसा गोंयच्या आमोणे गांवांत जालो. त्यो कोंकणींतल्यो फामाद बरोवपी तश्योच नामनेच्यो लोकवेदाच्यो संशोधक. तांणी लोककाणी, कथा, बाल साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, समाजशास्त्र, लोकवेदाचे अभ्यास, अणकार, भाषांतर आदी प्रकारांचेर वावर केला. तांणी गोंय विद्यापीठांतल्यान डॉक्टरेट मेळयल्या. त्यो नाटककार म्हूण फामाद आसात. गर्जन, गुडबन, अथांग, कोंकणी लोकवेद, लोककाणयो, लेखबद्ध, आर, कथा वर्तू राजाची वेद, रथा तुज्यो घोडयो आदी तांचे नामनेचे साहित्य उजवाडाक आयला. तांचो वाव लक्षांत घेवन तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार 2004 वर्सा फावो जाला. तर आता हांव जिंदगी नामा ह्या तांच्या कादंबरीचेर भाश्य करतलें. जिंदगी नामा जिविताचे यथार्थ दर्शन. जिंदगी नामा ही कादंबरी वेगळेपण घेवन येता. हे कादंबरीत नायक वा नायिकेचो उल्लेख जायना जाल्यार पुराय ग्रामीण जीण, तांची समाजीक स्थिती, सगळीं पात्रां केंद्रीय भूमिका निभयतात. पुराय कथानक शहाजीच्या कुटुंबा भोंवतणी घुंवता. माया, ममता, आपुलकी, आपलेपण एकवटान उत्साहान जगपाची शिकवण आमकां हांगा मेळटा. कशे तरेन मेळून मिसळून उत्साहान खुशालपरीत जावन सण परबो मनूं येता हें कळटा. ही कादंबरी आमकां आदर्शवादी दृश्टिकोनान जगपाक शिकयता. कठीण प्रसंगाक तोंड दिवपाक वाचकाक तयार करता. आयुष्य जावं जीण म्हटलें काय सुख दूख आसताच. ताका कसो फुडो हें आमकां कळटा. सादेपणान जीण जगपाक प्रेरणा आमकां हांगा मेळटा. पावला कणकणी यथार्थाची जाणीव करून वास्तवीक दृश्यां मुखार दवरता. ह्या तरेन पात्रांच्या आदारान मूल्य शिकोवपी कथानक बेस बरे तरेन चित्रायला. विभागणी पूर्व पंजाबातल्या डेरा जठ्ठा वाठारांतली साहित्य कृती पंजाबी लोकांच्या जिणेचे यथार्थ दर्शन घडयता. तांच्या जिवितांतल्या सत्याची रांगोळी घालून तांकां जावपी घाय
आमकां दुखिल्ल्याचेर भासले बगर रावले. कशे तरेन ह्या वाठारांतले लोक वेगवेगळ्या धर्माचे आसून लेगीत एकवटान रावतात ताचो अणभव आमकां घेवपाक मेळटा. हिंदू, मुसलमान आनी सीख भावां मदलें आपलेपण वाचकांचें मन जिखता. सध्याच्या स्थितीन आमकां आकाश पाताळा इतलो फरक आशिल्लो पळोवपाक मेळटा. हो बदल मिटोवपाचो यत्न जावपाक जाय. आमी एकवटान आनी एकचारान रावपाक जाय. एका भावनेन बैसाखी, लोहरी, ईद, दसरो, नवरात्र, दिवाळी मनोवपी लोक फायणीच्या विचारान कशे शेणत वता आनी तांची विचारसरणी कशी बदलता हें आमकां पळोवपाक. जिवितांतल्यो गंभीर गजाली साद्या आनी सोंप्या नदरेन पळोवपाक नवो दृश्टिकोन आमकां वाचकांक हांगा मेळटा. कादंबरीतले प्रत्येक पात्र स्वावलंबी, सहनशील, पूण धीर, उत्साही, तेजस्वी, जबरदस्त, मोगाळ, तिखट जावं वाचकांक पावला कणकणी वेगवेगळ्या दृश्यांतल्यान घडयत आसता. जिवितांतली पानां परतिल्ल्याचो अणभव कादंबरीची पानां परतितना जाता. वाचक जिविताच्या यथार्थाक समरस ह्या साहित्य कृतीतले प्रसंग त्या काळखंडाची जाणीव करून दिता. त्या काळावयली समाजीक स्थिती कशी आशिल्ली, कुटुंबीक जीण, मानसीक रीत, आपसी संबंध, मनीसपण, भावुकता, नाती गोती, चालीरिती, सण परबो, संस्कृताय आदी गजालींचो स्वाद आमकां घेवपाक मेळटा. तशेंच आमी पंजाबांतल्या लोकजिणे कडेन परिचीत जातात. तांचे कडेन सकारात्मक दृश्टिकोनान पळोवपाची नदर निर्माण जाता. तशेंच तांचे नातें सध्याच्या परिस्थिती कडेन जोडून कांय गजाली आत्मसात करून उचीत बदल करपाक आमकां उर्बा मेळटा. जायते फावटी आमी साबार लोकांच्या राहणीमानाचेर टिका करतात. तांच्या भेसाची जावं पोशाखाची फकाणां करतात. त्या वेळार ह्या तरेच्यो साहित्य कृती आमकां तांकां समजून घेवपाक मदत करता. तशेंच मानवी स्वातंत्र्य, रूढी परंपरा, अंधश्रद्धा हाचो विरोध करप म्हळ्यार कादंबरीचें खाशेलपण जावन आसा. विवेक बुद्धी वापरून आनी मानवी उदरगत लक्षांत दवरून कांय अनावश्यक रूढी परंपरा गळोवच्यो हो हेत वाचकां मुखार ह्या कादंबरीन आयिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. शाहनी जी ह्या कथानकांतलें मुखेल पात्र आसा ती लेगीत ह्या अंधश्रद्धेच्या जाळेन फसता आनी तिका चलो जालो म्हणून पुराय गांव उत्सव मनयता आमकां पळोवपाक मेळटा. नदर जावची न्हय म्हूण काजळ लावप, सात घरांनी मागून शिक्षण दिवप ह्या अंधश्रद्धेच्यो गजाली त्या काळार घडणुकेन आयिल्ल्यो आनी आतांय आसा हें आमी पळयतात. देखीक पाल चुकप, काळें माजर मदीं येवप, कावळो रडप जावं मणी तुटप आदी ह्यो गजाली समाजाच्या आचरणांत आसात त्यो घडपाक जाय. ह्या कादंबरीतलें एक खाशेलपण म्हळ्यार जात काळ धर्माक पळोवपाचो उक्तो दृश्टिकोन सगळ्यांक बडी मारून जाग्यार हाडटा. भेदभाव करतल्यांक आपले विचार बदलपाची शिकवण दिता. काळावयल्या परिस्थितीची जाणीव करून उदार जावन ह्या 21व्या शेंकड्यान आमकां बदलपाक लायता. तशेंच सनातनी विचारधारा सोडून पुराय विचार आपणावपाक प्रवृत्त करता. ज्या तरेन ते लोक एकवटान रावन खुशालबरीत जावन सण परबो मनयताले त्याच तरेन आमी आपुलकेन आनी आपलेपणान एकठांय येवन जात कात धर्माच्यो मर्यादा पाळटी नासतना सण परबो मनोवच्यो आनी एकामेकाच्या खोशयेचो आस्वाद घेवचो अशी आस्त बाळगप जाता. कादंबरीच्या मुळान आमकां पळोवपाक मेळटा वेवसायांक सगळींच संतुश्ट आशिल्ली आनी सगळीं आसातय बी, पूण जमीनदार पद्दतीक लागून सगळींच धाकान उरतात. ह्या तरेन कष्टकरी समाजाच्या उदरगती आड येवपी परंपरेक गळून उडोवंक जाय. आयज लेगीत भाटकार, कायदो, विक्रेतो कायदो जावं विक्रेत्यांची वेवस्था आदी गजाली गळून पडपाक जाय जाणे करून कष्टकरी समाजाक कसलीच आडखळ येवची ना.
गळिल्ल्या घामाचो फायदो तांकांच जातलो आणि तांच्या कश्टाचे फळ तांकांच मेळटले. तशेंच ह्या कश्टकरी समाजाक सन्मानाची वागणूक दिवंक जाय. तांचे कडेन आदरान वागूंक जाय. सावकार, शेतकार, कामगार, मानाय सगळे एकवटान काम करता अशें जिंदगी नामान आमकां पळोवपाक मेळटा. हो विचार आमी आपणावपाक जाय. त्या काळार ह्या विचारान जागृत केल्लो पूण भाव आमकां दिसनाशिल्लो. तसोच आमी करपाक जाय. जाल्यारच आमचे गांवठी वेवसाय मुखार पावतले आनी सगळीं स्वावलंबी आनी सशक्त जातली. तर अचानक ह्या गांवांतल्या खेळीमेळीच्या वातावरणाक नदर लागिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. फाळणीचो प्रश्न उतराशिल्ल्यान कशे तरेन तांचे संस्कृतायेन तशेंच आचार विचारान परिवर्तन येता आनी ताचो परिणाम आमकां कादंबरीच्या दुसऱ्या अर्धान पळोवपाक मेळटा. स्वातंत्र्यता आंदोलन ह्या वेळार सगळ्यां मदीं आनी खास करून पुरुषां मदीं साबार बदल जाल्ले पळोवपाक मेळटा. तापतल्या तंदुराची थुंसाण तांच्या काळजान झळकता, पूण बायलो मात मोग सांबाळून दवरतात. सतत परिस्थिती सावरून घेवपाचो यत्न करतात. आयज लेगीत बायलां मदीं हो गूण आशिल्लो पळोवपाक मेळटा. शाहजी आनी शाहानी मुखेली जावन आपलेपणान सगळ्यांक सांबाळून घेवपी पात्रां. पुराय गांवाक आपलो घराबो कसो सावरून घेवप देखून सगळीं तांकां मानान वागयतात. शाहजीच्या घरा कडेन जावपी बसकांनी पुराय संवसारभरच्या खबरांचेर चर्चा जाता. त्या काळा वयले वास्तवीक परिस्थितीन खबरापत्रां बंद उडयल्लीं. कोणच सकयल वचनाशिल्लो. त्या वेळार देशाच्या परिवर्तनाच्यो, उदरगतीच्यो, सोशिताची प्रक्रिया, पुलिसांचे मार, फाळणेच्यो दुखदिण्यो गजाली थंय जाताल्यो. सुंदर वस्तू कुरूप जाल्ल्याचो विचार घडणुकेंत आशिल्लो. ह्या तरेन जापसाल तारखेचो भाव देशप्रेम उमळून आयिल्ले पळोवपाक मेळटा. खंयच्याय गंभीर परिस्थितीन चर्चेंतल्यान मार्ग काडप उत्तम थारता. आयज लेगीत ही संकल्पना आशिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या तरेन त्या काळा वयल्या समाजीक स्थितीची जाणीव आमकां जाता. राष्ट्रीय भावना, आत्मवेदना, स्त्री भाव हांचो त्रिसंगम कादंबरीन बशिल्लो पळोवपाक मेळटा. कथेतली स्त्री पात्रां सोंपेपणी हार मानिनात, जाल्यार ती आपल्या जिवितांत संघर्ष करपाक सदांच तयार आसता. स्त्री मुक्तीचो विचार आयिल्लो पळोवपाक मेळटा. बायलेक दर्शायतना हांगा व्हड दाखोवंक ना, तर तांची वास्तवीक स्थिती दर्शायला. तिच्या चरित्राच्यो विशेशता दाखोवंक ना, तर तिची वास्तविकता, यथार्थ, खरेपण दाखोवपाचो यत्न केलो. बायलेक आभुषणान सजोवंक ना, तर गुणांनी तिची सोबा वाडयल्या. पुरातन काळासावन बायल सदांच खंबीर आशिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी कादंबरीन लेगीत ती खंबीर आसा आनी सद्याची बायल लेगीत खंबीरपणान साबार जबाबदाऱ्यो पार पाडटा दिश्टी पडटा. हे जाले कादंबरीतल्या जिविताचे यथार्थ दर्शन. तर आतां हांव कादंबरीच्या भाशेविशीं थोडें बोव सांगता. तर गद्य आनी पद्य हाच्या सांगोडान मुखार वचपी जिंदगीनामा ही कादंबरी कादंबरीच्या विश्वान एक नवेपण घेवन येता. कादंबरीतली भास, शैली, उतरावळ दर खिणाक पंजाबाक गेल्ल्याचे भासयता. कल्पनाशक्त आनी सर्जनशीलताय वापरून भाशेची रूच वाडयता. रचनेतले सादेपण आनी सरळ विचार सामान्य संघर्षमय जिवीत चित्रायता. तांच्या आचार विचारांचे अभंग आमच्या कानार पडटाच आमी भुल्लुसून वतात. पंजाबी उतरावळ कादंबरीची गिरेस्तकार वाडयता, जाल्यार ओपारी म्हणींचो वापर भाशेची सोबा वाडयता. कादंबरीच्या शेवटाक आमकां सकारात्मक जेन्ना बरेपणान आपणावपाचे सगळे मार्ग बंद जाता, तेन्ना अन्याया आड तलवार उबारचीच पडटा, अशें कृष्णा सोबती हांणी आपल्या कादंबरीच्या शेवटाक नमूद केलां. तर हांगा आमकां कळटा की आपलेपणान रावप, सोशीत आसप बरें, पूण अन्यायाचो कांटो चडपाक लागलो काय ताचो विरोध करपाकूच जाय.
भिजूड जावन फाटी रावन आसतना संकटाक फुडो करपाक जाय. आमच्या जिवितांतलो जिंदगी नामा जावन आसा. तर इतले सांगून हांव म्हजें उलोवप हांगा सोंपयता. तुम्ही सगळ्यांनी कादंबरी मुजरत वाचची आणि ह्या पात्राची खोलायेन जाणून घेवची. तशेंच ह्या कादंबरीचो आस्वाद घेवचो अशी आस्त हांव बाळगिता. आणि म्हाका हांगा कोंकणी भाशा मंडळान ताच्या वाचन विश्वान ही संद उलोवपाक दिली म्हूण हांव तांचे उपकारी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय पल्लवी. जिंदगी नामा हे कादंबरींत आयिल्ली जिंदगी नामा कितलो विस्तारीत आसा, कितलो व्हड आसा हो सांगपाचो सुरेख असो प्रयत्न तुवें केलो अशें म्हणून हांव त्या समाजांतल्यो कांय धारणा आसात ते विशीं तुवें भाश्य केलें. तातूंत आयिल्लो बदल जो आसा कादंबरींतलो बदल खास करून स्त्री मुक्ती संदर्भात वा स्वतंत्रताये संदर्भात तशेंच मनीसपणान रावपाची जी वृत्ती आसा ते विशींचो विचार ते विशीं तुवें सुंदरपणान हांगासर उलोवलें. तशेंच कादंबरींतली भास जी आसा ते विशीं उलयता आसतना कशे तरेन पंजाबी वाठाराची सुलूस करून दिवपी ही भास आसा हाचे विशीं तुवें मुद्दम हांगासर नमूद केलें. उलोवप सुंदर अशें जालें ते खातीर तुकाय परबी. इश्टानो, कोंकणी वाचन विश्वाच्यो अशे तरेच्यो कार्यावळी फक्त एकाच ध्येयान घडोवन हाडटात आनी ते म्हळ्यार आमच्या वाचनाचे विश्व आनीक व्हड जावचें. आमच्या वाचनान भर पडची आनी ते विशींचें गिन्यान आमचे भितर जावचें, आमकां मेळचें. ह्याच आवेशान कोंकणी वाचन विश्व सदांच आपल्यो कार्यावळी घडयत हाडल्या. वेगवेगळ्या वाचकांच्या उलोवप्यांच्या मार्फत आमी अशे तरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. आयज अशाच 4 कादंबऱ्यांच्यो भारतीय कादंबऱ्यांचें आस्वादन आयज आमचे मदीं जालें. अस्ताव्यस्त बायलो, अधिकार अरण्याचो, चेमीन आनी जिंदगी नामा ह्यो 4 कोंकणींत अणकारीत केल्ल्यो भारतीय कादंबरी, भारतीय भासांतल्यो कादंबरी आमी आयज तांचें आस्वादन आयकलें. मुखारूय अशेच तरेच्या कादंबऱ्यांचें आस्वादन आमचे कडल्यान जावचें, तुमचे कडल्यान जावचें होच आमचो दीस आसा, ध्यास आसा, ध्येय आसा. इश्टानो, वाचनाचें म्हत्व कितले तरेन आमकां पडटलें काय आनी ते दिकेन आमची पावलां वळटलीं अशे तरेचो प्रश्न तुमचे मुखार दवरता आसतनाच हांव उपकाराचें उलोवप करतां. सगळ्यांत पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडिल्ल्या आयच्या ह्या कार्यावळीक उलोवपी म्हूण खास करून आमकां लाबिल्ले बाय मानसी दावोसकर, बाय प्रतिमा गांवकर, बाय काजल पार्सेकर आनी बाय पल्लवी गोलतकार हांकां हांव सुंदर अशा उलोवपा खातीर पयली सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच खास करून तुमी ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमकां जोडिल्ल्या सगळ्यांक साहित्यिकांक, शिक्षकांक, अभ्यासकांक, वाचकांक, विद्यार्थ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो असो तरेचो प्रयत्न जो आसा वाचनाची हमी निर्माण करपाचो तो वाडत रावनी आनी तुमचे कडल्यान आमकां अशेच तरेचो प्रतिसाद मेळुनी अशें म्हणटा आसतना आयच्या ह्या घटकेक परत एक फावट कोरोनाची लागण जावपाक सुरू जाल्या आनी तो वाडत आसा तेन्ना सुरक्षीत रावात, कोरोनाचो संसर्ग टाळात, नेमान पाळो दिवया आमी, सुरक्षीत रावुया, मनीसपण जपुया आनी कोरोनाक हरोवया अशें म्हणटा आनी आयची ही कार्यावळ हांगासर सोंपता अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.